माझे नाव धीरेंद्र फडते. आज आम्ही सगळे जमलेले आहा आयज हांगा की आयज एक बरी गोष्ट आहा, बरी न्यूज आहा. एक्चुअली सदांच आमी झगडटाले की पंचायत करप्ट आहा, हे ते कितें आयकना लोकांचे, डिस्ट्रॅक्शन चलता. बट आयज एक बरी न्यूज आहा. आतां हांव सांगपाक सोदता की आमी रेमिस ऑफ ड्युटीज एक पंचायतीचेर फायल केल्ली कोर्टान. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मॅटर आहलो चलतालो. हो कितें जाल्लें, जी आपोलीन सरपंच आहा पळय, पोमुरपा ओलावलीमची सरपंच आहा पळय, तिणें खुबशे फ्रॉड्स केल्ले. तिणें लायसन्सीस दिल्ले, एनओसीस दिल्ल्यो, प्रॉपर्टीन खंयच्या फॉरेस्ट प्रॉपर्टीन दिल्ल्यो. एक सुरेश लमाणी म्हणून मॅटर आहले, ते आमी हायकोर्टान घातलेले आनी तेजेर तिणें एनओसी दिल्ली, एनओसी टू बिल्ड अ रोड ओवर दे. सो त्या टायमार जेन्ना कळ्ळें पळय आमकां जंगलान तिणें रोडाक एनओसी दिला म्हणून, ते करप्ट प्रॅक्टिसा खातीर दिल्ले तिणें आनी आख्खे फॉरेस्ट आहा पळय ते डिस्ट्रक्शन्स केल्ले. त्या खातीर एग्रेसिवली सगळे जाणां ग्रामसभेक लोक येयले, जमले 200-300 लोक जमलेले ग्रामसभेक आनी सगळ्या लोकांनी तिका सांगले तूं रिजायन कर म्हणून. त्या दिसा तिणें कितें सांगलें ओपनली, आपण रिजायन करची ना ती करची ना म्हणा लागली. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोर्टान वचा म्हणा लागली, तुमकां कितें जाता तें कर अशें उलयली ती. तुमी पासून आहले, मिडिया सगळे आहले, खूब जाण मिडिया आहले, मिडियान सगळ्यांनी पळयल्ले तेन्ना, आयकल्ले आनी हे न्यूजारूय आहा. आतां आयज कितें आहा, तिणें कोर्टान वच म्हटलें. आमी म्हटलें बरें कोर्टान वयता. आमी कोर्टान गेले. डायरेक्टर पंचायतीन आमी तिका रेमिस ऑफ ड्युटीज मारले. कित्याक तिणें जे केल्ले पळय, एनओसीस दिल्ले आनी मागीर तरुण तेलांनी जे प्रॉपर्टीज आनी खंयचे प्रॉपर्टीचे, प्लस ओलावलीम आनी कोणा फेन्सिंग करपाक एनओसी दिल्ले, म्हणजे बिश्टेच एनओसी काडून दिताले. सो आमी कोर्टान गेले, रेमिस ऑफ ड्युटीज फायल केले. ते जावन आतां 3-4 म्हयने मॅटर उरले आमचे, ऑन बोर्ड येवंकूच नासले. कित्याक आमकां आमच्या सोसायटीसून कळ्ळें की ताका पॉलिटिकल प्रेशर आहा म्हणून. कोण पॉलिटिकल प्रेशर घालतालो की मातशें बोर्डार व्हरों नाका म्हणून, जावं नाका म्हणून ते. सो त्या खातीर आयज कितें जालें, आमी जेन्ना घातले पळय, आमी मातसो प्रेशर घातलो, आमचे कडसून कितें आमी हें केलें, ट्राय केलें आनी बोर्डार येवपाचें मॅटर आहलें लास्ट मंथ. सो त्या टायमार तिका कळ्ळें की आतां मॅटर, आतां तिचे कडेन कांय जावचें ना, तिका रिजायन जावचें पडटलें, जावं डिस्क्वॉलिफाय जातली ती. त्या टायमार लोकांच्या तोंडार पडटली, नांव पिड्ड्यार जातलें. आयज तिणें आतां सप्टेंबर म्हयन्याक तिणें रेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक इशू केलें. ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक्सेप्टूय केलें. आतां ही आयज एक्चुली आमची गोश्ट आहा पळय, ही गांवचे सगळे जाण भुरगे आहा पळय, गांवचे सगळे जाण लोकांनी जेन्ना प्रेशर केल्लो आनी आमी सगळे जाण एकठांय मेळोन कोर्टान तिका कंप्लेन फायल केल्ली. त्या खातीर ही विक्ट्री आहा आमकां, ही फर्स्ट विक्ट्री आमची. अल्वितो डिसिल्वा, हांव चेअरमॅन बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आमच्या गांवचो. तर आमची ही चळवळ जाली एक वर्सभर आमी चळवळ चलयता. कित्याक पंचायत जी आसली ती पंचायत आमकां जाय तशें करिनासली. पंचायत जावच्या आदी हांवें मॅनिफेस्टो केल्लो आनी ते मॅनिफेस्टोत हे पळय इलेक्शनाक उबे रावले, तांणी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आनी एग्रीकल्चर इनक्रीज हे तांचे मॅनिफेस्टोचे फर्स्ट आसले, वयर आसले आनी तेंच्यांनी ते मान्य बी केल्ले. तेन्ना जालें कितें, first thing on the manifesto itself was attacked by these people, and they started giving licenses to destroy the forest. So that was a betrayal on the part of these members. Further, you see the agriculture, bunds are not being maintained. They will say it is not their duty, but what have they done? Bunds are not being maintained, so agriculture is coming on the decline. We have members who have taken a lot of pains to do agriculture, to do the transplantation. The water from the river comes and it just destroys, carries away all the plantation that they had done. So Panchayat did not do anything for us. So for us the only resort was to ask these people to stand down. And it is a victory for us that the Panchayat, the Sarpanch, has finally given a resignation to the Panchayat, to the government. And we hope that this becomes a lesson not only to Pomurpa but to the whole of Goa. People should not sit quiet. They know the people have got power. People can achieve anything. Why should we sit quiet when we are the voters? We vote for these people and these people don't listen to us. Don't we have the right to come on the road and ask for them to the accountability, what they have done? Nothing has been done for the village for the last several years. There is one person who has been voted again and again for several years now. He has amassed lot of wealth for himself and his family, but he has done nothing for the village. It is a very shameful act that this fellow has done, and I am ashamed that there are some people who are voting for him again and again. So let this be a lesson to these people who are corrupt and who are destroying the villages and not bothered about the people and the locals.
Let this be a lesson for all of Goa, so that they also know that they can achieve if there is a will and if there is a strength of the people. Thank you. Now. एक्चुअली खरें म्हणजे सांगू सोदता हो जो MLA आहा आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीचो हो एक्चुअली सामको म्हाका दिसता करप्ट आहा कित्याक तो फक्त मडगांवां पेडण्यां थंय भोंवता एका आपणाचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे कांयच पडलेलें ना. आतां पंचायत मेंबर कितें म्हणटा आमचो बापूय सांगता तशें आमी करता म्हणटा. बापूय कोण तुमचो MLAच जालो न्हू. MLA काय पडलेलें ना. सगळें कितें पाड पडटा हांगा पाड घालता ती एक्चुअली ताका सगळें खबर आहा पूण तो घालता पंचायतीचेर पंचायत घालता MLAचेर आनी फक्त सरपंचाची सांगणी कितें फक्त तुमी कोर्टान वचा आनी आमी आतां स्टेप घेवपाचे आहा फुडले कित्याक हे सगळें आमकां नाचयता हांगले थंय इतकेंच म्हाका सांगपाचें आहा. सरपंच कोणीय जावं हाका बायल जावपाचें आसा कोण तरी तिका आमी सांगूंक सोदता इतलेंच आमची रानां शेतां तर तिणें पाड घालूंक चिंतले अशी अंदाजून NOC बिल्डरांक दिली जाल्यार आमी उगी रावपाचें ना इतकेंच बस. So if you are talking about the new sarpanch has to be a lady. And what it is going to be with all these present ward members that are there, it's going to be old wine in new bottles, nothing more than that. The only thing is when these ward members change their attitude, then only we will get some success. Otherwise, the same old wine in just new bottles, nothing more. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.